दिवचल वाठारात आयताराक 11 जानेराक बिंब मासिकाच्या रुप्या महोत्सवाच्या निमतान बिंब परिवारा वतीन बिंब भतकराम नावान विशेष अंकाचो विमोचन सुवाळो जातलो। कोंकणी साहित्यीक चळवळ मुखार व्हरपा खातीर विमोचन सुवाळ्याच्या कवी संमेलनाक कवींनी मोठ्या संख्येन आपली हाजिरी लावची अशें आवाहन बिंब मासिकाचे मुखेल संपादक दिलीप बोरकार हांणी केलें। तुमकां खबर आसा सगळ्यांक की आज सगळीं मासिकां बंद पडटात, कोण चलूंक वचनात। अशा वेळाचेर 24 वर्सां कंप्लीट करप हें खूब म्हत्वाचें काम। आमी गोंयच्यान हें चलयताले, पणजेच्यान चलयताले, पूण आतां आमी एक संकल्प केला की आमचे 12 तालुके आसात आनी वर्साचे 12 म्हयने आसात। प्रत्येक तालुक्याचो एक खाशेलो अंक काडप आनी थंयचे जे कोण लेखक बरोवपी कवी आसात पळय तांकां सगळ्यांक बरोवपाक लावप। जानेवारीचो अंक हो आमी दिवचल म्हालाचो काडटात आनी तो 184 पानांचो स्पेशल अंक आसा। तातूंत 40 दिवचलकार आनी सांखळेच्या लोकांनी तातूंत आपलें साहित्य आनी कविता बरयल्या। असो हो दर्जेदार अंक आमी हांगच्यान दिवचलच्यान सुरू करतात। त्या उपरांत मागीर पेडण्या, मागीर काणकोण अशे एक एक म्हालान आमी वचत रावतले। तर आमकां त्या त्या गांवचे लोक, त्या त्या वाठारांतले लोक पळय आसात पळय तांकां बरोवपाक मुखार काडपाचे आसात। आनी तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गजाल म्हळ्यार आमकां दिवचल आनी सांखळे अशें मेळून हांगा 40 लेखक आमकां हांगा मेळ्ळे, जांची बऱ्यांतली बरी आर्टिकलां आमच्या ह्या जानेवारी अंका खातीर आसात आनी ते आमी हांगा रिलीज करतात 11 तारखेक दिसभर कार्यक्रम। बिंब मासीक रोपा उत्सवाचे उक्तावण जो सुवाळो आसा तो गोंयचे मोलादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या हातीन जातलो। तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जे दिवचलचे आमदार आसात, तशेंच प्रवीण शेट जे मय मतदारसंघाचे आमदार आसात हेंच्या ह्या वांगडा रावन हो उक्तावण सुवाळो जातलो। तसोच दिवचलचो प्रथम नागरीक जो विजय कुमार नाट्यकार आसा, दिवचल नगराध्यक्ष, तोय ह्या कार्यावळीक मुद्दामून हाजीर रावतलो। आनी रोखडोच म्हणजे मदली जी कार्यावळ जातली, आमी सकाळी फुडें मिरवणूक आसतली। सकाळी 9:15 वरांचेर आमी दिवचल गव्हर्मेंट जी शाळा छत्रपती शिवाजी शाळा आसा थंयसर एकीकडे येतले आनी थंयसून भितरली पेट जो जाणकार आसा शेणै गोंयबाब हेंच्या घरा कडेन आमची मिरवणूक वतली आनी थंयसून आमी परत त्या शाळे कडेन येतले आनी थंयसून आमची पुराय जी कार्यावळ जी आसा सुरू जातली। 10 ते 11 पासून उक्तावण सुवाळो जातलो। तेज्या उपरांत 11 ते 12 ह्या उलाव जातले कोंकणी वेवसायीक कशी हाडप हेजेर उलोवप जातलें आनी ताका खास करून उलोवपी डॉक्टर वामन नायक हो आसा। 12 ते 1 ह्या मजगतीं प्रश्न म्हणजे सर्त जातली। तशेंच 1 ते 2 ह्या दनपारचें जेवण आसा आनी तेज्या नंतर कवी संमेलन आनी मागीर समारोप सुवाळो आसा। समारोप सुवाळ्याक खास करून माजी आमदार प्रवीण झांटे आसतले आनी मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर पूर्णानंद च्या जे अध्यक्ष कोंकणी अकादमी गोवा कोंकणी अकादमीचे ते आसतले।